पासून सर्वयामी एकताय जाल्या भक्तीन आनी मौनान उतर हे आयकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदानान या गाव्याच एका साळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सरोपकारांक हेलोना लिशा क्रास्ताच्या 7व्या वर्साच्या जल्मा दिसाक अर्घ जावन मीस दितात हिलरी आनी आयरीन शोभा क्रास्ता अर्घ जावन मीस दितात रेशमा आनी वेनिसा लोबो तेसावा खातीर मीस दितात विल्सन जेके देवादीन जॉन लिविसाच्या आत्म्याक मीस दितात ज्योती लिविस देवादीन जाल्ल्या सर आत्म्या खातीर मीस दितात योहान्ना फ्रँक देवादीन आनी डिकुन्ना हिच्या पयल्या वर्साच्या उडासाक मीस दितात कॅनो डिकून आनी कुटुंबाची देवादीन ॲलिस लोबो हिच्या आत्म्या मीस दितात सर कुटुंबाची देवादीन कॅर्ले डिसोसाच्या आत्म्या मीस दितात अमित आनी कुटुंबाची देवादीन जॉन क्रासाच्या आत्म्या मीस दितात रिटा रोड्रिगस मोगळ भाव भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी सुरू करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्यानो आयची देवस्तुती आमकां आमच्या काळजांतावन आमच्या बापाक उलो मारूंक आपोवणी दिता जेजू आमच्या बापा मागण्याद्वारी एका भुरग्यान बापाय लागीं मोगान उलयल्ले बरी मागोवंक शिकयता तर आमी जेजून शिकयल्ले मागणे भक्तीन आनी अर्थान भेटून बापाक आमच्या काळजांत उलो मारूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया आमी केल्ल्या पथकांची दुखदर्या देवा कडचें बुकसाने मागोन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया हांव पत्के सोबदेरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव संता मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संपान बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो देवा लागीं विनाधिकारान प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकुळत कर सोमिया काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर सोमिया काकुळत कर सोमिया काकुळत कर प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा या प्राजीत कालार दंडवण करून आमचे पातकी सैम आमी दामयता तुका आत्रेकोंक आमची काळजां तुज्या मोगान अदीक पेटोवन दी हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन
इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंपयांक बी दिवंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वसनांत, तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टान वरांतली सर्वेस्पर निवारता. म्हजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलों, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतले म्हाका ताणें निवारलें. ताचे दोळे लावन रावतले संतोषभरीत जातात. तांची मुखां मळां लजेन केदींच भावानांत. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवारा आकांतांतलो ताका निवारलो. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट करता, संवसारान तांचो उगडासच आळवून सोडता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे समय आसूं. माथ्या बापामने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तोवळ जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुमी मागतना अनुभव वाडत्या बरवीं जायते बडबड नाकात. ह्या तेस्त मुनमुनोन मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावन तुजें नांव. तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणें व्हरिनाका आनी खोट्यान रावन आमकां राग. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतर हें. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत मनशा सैमांत जिवन आसतना
तो दिसाक ताचे बापाचें काम ताचे मिसांव करच्या खातीर हळडे हळडे तो वेतालो, टावनाक तो वेतालो आनीक देवाच्या राजाची बरी खबर लोकांक कळीत करतालो, शिकोवचें आज्या बाकरची आनीक तशेंच तसो पाटलाव करूंक तो आपणे दितालो. पूण हर एक दीस सकाळींचें तशेंच सांजेचें तो एका मौन जाग्यार वचून ताच्या बापा लागीं तो मागतालो. हें पळयल्ले ताचे आपोस्तल ताचे कडेन विचारतात, सोमिया तूं खंय वेताय, तूं कितें करताय? आनी तो म्हणालो, हांव म्हज्या बापा लागीं मागतां, तें मागणें आमकांय तूं शिकय. आनी अशें जेजून हें मागणें आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें, ताच्या आपोस्तलांक शिकयलें. ते मागण्यांत अदीक वर्दें मागणें जावन आसा. देखून हर एका लितुजीक कार्यांत हें मागणें आमी म्हणटा मिसाच्या वेळार, तशेंच याजाक आनी रिलिजियस तांचे सदांचें मागणें करता आसतना त्या मागण्यांत आमच्या बापा आमी म्हणटा. आनी आमी कुटुंबांनी आमी तेच करतना उणे म्हळ्यार 5 फावटी हे मागणें आमी करता. आनी ह्या मागण्यांत 2 भाग आसात. पयलो भाग आनी दुसरो. पयल्यांत 3 संगती आटापून आसात आनी दुसऱ्या भागांत 3 संगती आटापून आसात. पयल्या भागांत आमी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता, कित्याक तो देव जावन आसा. तो आमकां आमकां वदाकसून दिता, आमचो तो मोग करता, आमची जतन तो घेता. देखून आमी त्या देवाक होगलाप आनी आराधन आमी करता. दुसरें आमी मागचें जावन आसा, जेजूचें राज आमच्या संवसारांत येवं. हें कसलें राज? न्हय ह्या समाजीचें राज, ह्या संवसारी वस्तूंचें राज. तें राज जावन आसा सर्गीचें राज. आमच्या काळजांत सदांच तें आसूं न्ही. त्या राजाचे शिकून जावन आसात मोग, शांती, एकवट, समाधान आनी भोगसाणेचें तें राज. तें राज आमकां दुसरे कडेन मेळना. आमी तें मोलाक घेवंक जायना. कितले दुडू आसल्यार, कितली ग्रेस काय आसल्यार, कितली समजणी आमकां आसल्यार तें राज आमचें करून घेवंक जायना. आमी देवादांच तें जोड घेवचें, ताचे कडेन आमचो संबंद दवरून काण गेले वरी. आनी तिसरें जावन आसा, ताचें राज ताची खुशी जावं. आमी आमच्या जिवितांत देवा कडेन मागचें, सोम्या तुज्या खुशा प्रमाणे जियोंक आमकां शिकय. कित्याक हें राज आमी जोडी जाय जाल्यार ताच्या खुशा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. ताची खुशी आमकां मागणेच्या वेळार तशेंच पवित्र वांजेलांत आमकां कळीत जाता. तें आमी वाचतना न्हयच आमी आयकून तें ताच्या विशीं नियाळ करचो, पूण त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडचें. आनी दुसऱ्या भागांत आमी परतून 3 संगती पळयता. एक आमी आमच्या आयच्या फॉर द नीड्स ऑफ प्रेझंट नीड्स आमी मागचें. वी आर प्रेइंग फॉर द फ्युचर नीड्स and we are praying for the past needs. आमी आतां कितें जाय तें आमी मागचें. देखून आमी मागता, सोमिया म्हाका दिसपडटो ग्रास दी, म्हाका न्हेसोंक, पांगरोंक आनी तशेंच रावंक एक घर भलायकीतून दी. हें आमी मागचें. आमकां चड ग्रेस काय अदीक वर्तें ह्या संवसारांत जायतें दुडू बंगार आमकां नाका. कितें आमकां दिसपडटें जाय गी तें आमी मागचें. दिसपडटो ग्रास आमकां दी. आनी आमी मागता तशेंच आमच्या फाटल्या जिविताच्यो गरजो आमी मागता, सोमिया म्हाका भोगसूंक शिकय. कित्याक आमी जर तर भोगशिना, आमच्या काळजांत कितेंय आमी वोवन आसा, ती जडाय आमी मुखारसून व्हरता. देखून आमी भोगसी जाय. आनी कितें आमी मागता, भोगसी जाय म्हणून आमी देवा कडेन मागता आसतना आमी सांगता, कशें आमी हेरांक भोगशिता गी तशें म्हाकाय भोगसी. जर तर हांव हेरांक भोगशिना तर म्हाकाय भोगसाणें तूं दिनाका. तर आमी भावा भयणी बरी एकामेका भोगसूंक जाय. आनी त्या दळा देवा कडेन मागता आसतना देवी आमकां भोगशिता. तशेंच
आमच्या मुख्य गरजां खातीर आमी मागता फॉर आवर फ्युचर निड्स कितें आमी मागता आमकां ताळण्यांत पडोवंक सोडनाका आमकां देवसराच्या ताळण्यांत संपडोवंक तो सोडिनाका आमकां सदांच तुज्या आंज बडव्यांक धाड ते आमकां राखोवन दी आनी ते सांगात आमकां दिवन दी अशें तुज्या कृपेन सदांच जिवंक म्हाका आदार दी तर मोगाच्या भाव भयणीनो हे मागणी आमी म्हणटा आसतना चिंतून म्हणूंक आनी तसो अर्थ समजून घेवंक आनी तशेंच ती कृपा जोडूंक आमी प्रयत्न करया ह्या मागण्यांत आमी पवित्र त्रिनादीक आपयता ताका मान करता कित्याक पवित्र त्रिनादीचें काम कितें देव बाप आमकां वद आसून दिता कितें आमकां गरज आसा गे म्हूण आनीक जेजू आमकां सोडून दिता आमकां पथकांतलें सोडून देवाची भुरगीं करून आमी सर्गींच्या राजांत रिक्षे बरी तो करता आनी तशेंच पवित्र आत्मेचें काम जावन आसा आमकां खरी वाट दाखोवन दिवची आमकां उजवाडान सलशें करचें आनीक देवाची खुशी करूंक तसो आदार आमकां दिवचो तर आमी हें मागणें म्हणटा आसतना आनी प्रत्येक जावन आमी त्याच देवा कडेन मागया तो आमकां सदांच ताच्या भुरग्यां बरी सांबाळून दी आनी तसो संबंद आमचे थंय आमी आसा केल्यार खंडीत जावन आमकां कितें गरज आसा की तें आमी मागनासतनाच देव आमकां दिता त्याच देवाक जावं आर्गां आनी होगळाप आमेन. हाडून आयल्या तुझ्या पांयां तळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी घे मागता तुजे लागीं पाकी निर्वागी उपकार सबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वास जीवन आमचें हुंड्या वायना सोबें. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या पवित्र आदर मानून घेऊ. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता ती तूं मायपासान मानून घे तांचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणान ससनाच्या जिविताक आमकां उपकाराचो कर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसो. तुमचे सोबें आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन मासोया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदरा आनी ससनाच्या देवा स कडेन आनी स थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो नवी करून आमची मनां शुद्ध करून आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडून येसो आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साखरी करूंक न्हिदलो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सत्तल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता.
पवित्र 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 दळदळांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामे ताका जय उंचगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सुसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पवची त्यास बरे जवान जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससनी कराराची रगत पातकांचे बुकसांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bawa tersegud pogodoya. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव मरी देवाचे माये सांगाती भगवंत दोनमत आनी सूख आनी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पुरीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सका जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटा ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिनाका वायटांतले सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान आतरितेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुर्तीन सोर पतकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोता म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिडयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोमिया हावलालेता दरिया आशेता लालेता गेव दुका सदा मौचे पासो संसारांत आयलोय Calvar dograr, jivar piloy, undiaru parya, kalzant yetai, atmyak mochatu, jividitai, ava shaitan somia, avla leta dariya. प्रार्थुया. देवा काकुळदारा बापा, ह्या देवेक गुटा वरवीं आमच्यो संवसारी वंदवण्यो दामोवंक आनी सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सोपद्विदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादां वतो.
वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं. संतोषा तुजे सशीन हांव येता, महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. पयस तुजे तावत पयस पयाण हांव करता, तुजे तावत फळा फळ घेता. पयस तुजे तावत पयस पयाण हांव करता, तुजे तावत फळा फळ घेता. तूं मुसोई करो संगी आसाय तूं, मधुस्वाडा कानी सताक वोडू. नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं. संतोषा तुजे सशीन हांव येता, महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. मोगाळ पुत्रा सोबे हांव बरी आशिर्वाद दिवा आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.